जो तूं मोकोताय आमची मोदें जेसू दाखय होमोग ओळखून दिन वासनाकून आपलेंच जिवीत तुका भेटोवन तुजेंच कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विस्वास मोग उचारता तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विस्वास मोग उचारता सगळ्या मनशांक खालसाण दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत जोडून तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विस्वास मोग उचारता तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विस्वास मोग उचारता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या मेर्सी सायबिणीचे परबेचे मिसान भाग घेवंक आनी सोमेस्तांक बरी सांज आवडेता. आज तुमी सगळीं हे इगोजेन जमा जावपाचीं पूण ह्या दुसऱ्या लॉकडावनान तुमी घरा उरलीं पूण तरी आसतना आवर लेडी ऑफ मेर्सीज ही आज आमी परब करतना तुमचे पासत मागून घेता हांव. आमची खेरीत मागणी आज मेर्सीच्या भाव भयणे पासत जे युकेन जियेता हांव वो परदेसान जियेता हांव आनी अदीक जाल्यार स्विंदनान जियेता हांव. तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसांव आसूंक साबिमायेची मजत आमी मागता हांव. तुमच्या कुटुंबांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक. आज मोगाल इश्टांदो आमची मागणी बापा मुखार घालतना मेर्से सायबिणीक उलो मारतना दर एका कुटुंबाचेर आमी आशिर्वाद मागता आनी अदीक जाल्यार मागता जी आमची भाव भयणी मरून गेल्लीं आसा. खेरीत भाशेन आमचो भाव कायतान फेर्नांडीस जो मेर्सीच्या कमिटीन जायतो वावुरतालो स्विंदनांत तो मेल्यार कांय म्हयने जाले. ताका सर्गीचें सूख देवान फावो करूंक. हें बलिदान बापाक मानतलें जाल्यार पयले सुवातेर आमचें अंतस्करण साफ करुया. देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया हांव पातखी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत खोर समिया काकलूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकलूत खोर सुमिया काकूत खोर समिया काकलूत खोर. मोहिमा देवा उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पोर आमचे मोगाल बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत आंकवान मरेक
चे विनोरीन जिका आज आमी मेर्से सायबीन उलो मारता हे जिणेच्या दुखांतल्यान आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सोबेंची येता हांव आनी राजवट चलयता हांव ससनाचे ससनाक. आमेन. जाकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुवे गायन कोर आनी खुशाल जा. हो पळय हांव येता, तुजे मोदें तिकाण करून येता. असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठांयतलीं. ती ताची पोयजा जातली. पूण तो तुमचे मोदें तिकाण करून रावतलो आनी दोलबाराच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखयतली. पवित्र तेस्तांत आपले दायज कशें सर्वेस्पर जुडाक सांबाळतलो आनी नवें जेरुसालेम आपले काळशेचें करून घेतलो. एके मनशेकूल सर्वेस्परा म्हाका उगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांत धांवन उठून येता. देवाचें उतर हें. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकणीचे दिश्ट घाल्ली. सगळीं पिडकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर्म पोलिश्टान म्हाका केली ओजापां. पवित्र, उचीत, सदांच उचीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिडके पिडकेन काकलूत दोळ्या दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजा मोनान गोरव दोत्तल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सदांच वयर शेवता. ल्हानविकांक तो मायेन मोगांत वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी. गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून पोत्तयता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या दुवा पुतांक दिल्ली उतरां विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. नोमान मारयेक कृपेन बोललेले. सर्वेस्पर देव तुजे सवें. सदोवी घे तूं उस्तोर्या मोदें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुआं पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. गलिलियाच्या काना गांवांत एक लोक नासले आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणी आसली. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरी, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताची आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगी तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांची सुदी करपाची रिती प्रमाणे
फातरांची 6 दोनां आसलीं. दर एका 4 ते 6 कोळसले जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोनां उदकान भरात. आनी तांणी तीं ओतोसर भरलीं. तांणी तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाचे कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाखून पळयलें. हो सोरो खंयचो आयलो तें तो नोको आसलो. पूण उदक काडलोल्या तें चाकर मात जावन वाचलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरोच पियेतूच, हलको तो वांटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाल इश्टंदो, देवान आमकां ही सर्गींची आवय फावो केली. आनी दर एका आवयच्या काळजांत कितलीं स्वप्नां खेवतात. साबिमाईच्या जिविताची नदर मारतना असलीं स्वप्नां ही आवय आमकां दाखोवन दिता. कित्याक आमचे संवसारी आवयन बापायन आमी सोमेस्तान हे साबिमाईचे गूण आपणायचे म्हणून. आज हे शुभ वर्तमान आमी वाचलां. जेजूची पयली मिलाग्र विजमीत काना गांवांत. आनी ते लग्नाक जेजूक ताचे आवयक आनी शिसांक हें आमंत्रण आसलें. आनी हेकाच लागून जेजू ताची आवय ह्या लग्नाक पावली. पूण जेन्ना साबिमाय हे लग्नांत भितर सरता, हे मिलाग्रीची रामिनी आलकेर आमकां दिसून येता, ती वचून कोणशाक बसूंक ना, वो खबरो मारूंक बसूंक ना. तिणें कितें केलें जायत? हात बोट घालूंक सुरू केलें. आपलो हुस्को दाखयलो. खंय सेवा जावं आसली, रांदूंक, जेवण वांटूंक, वो कितेंय करूंक, ती धावी धावी थंयसर उबी जाली. आनी हें सगलें करता आसतना अवचीत तिचे नदरेक आयलो वो आयलें की सोरो कोबार जाता तो. गोरची आकांतार पावता ती, ऊन सकयल जाता ती. तिका कोणेंच सांगूंक ना सोरो कोबार जाला म्हणून. पूण जेन्ना तिका गमून आयलें, ती धावी धावी वेता आपल्या पुता सोरशीं आनी सांगून दिता कितें जालां तें. मोगाल इश्टांदो, हे पयले सुवातेर, पयल्या पॉयंटार आमी नियाळ करुया. साबिमाईचो हुस्को दुसऱ्या सोबे. तिका कोणें सांगूंक नासलें ती हो कुटूंब अडचणेन पडला म्हणून, गरजेन पडला म्हणून. But Mother Mary had a sixth sense, आमी म्हणटा. The compassion of Mary is beyond our imagination. दुसऱ्यांची गरजो तिका काळजांतल्यान गमून येता. तेजें काळीज उडयता आनी विचार नासतना, सांगू नासतना ती आदार करूंक राजी जाता. आमी मोगाल इश्टांदो आमच्या कुटुंबाचेर वो सोयऱ्यांगेर वो दुसऱ्यांगेरूय वेता. कितें जायत आमचो हुस्को? जेन्ना आमी कोणागेर आमंत्रण आसलेल्यांगेर वेता, कसलेय फुंगसावांक आमी कितें करता जाय? पेले सगळें हुस्को दाखयतात. वो जायते पावटी आमी म्हणटले आमकां कोणें विचारूंक ना, काम कोणें सांगूंक ना. No one has told us to do. आनी ओगीच आमी रावता. पेले सगळें हो हुस्को दाखोवंक आमी फाटीं उरता. हो हुस्को मोगाल इश्टांदो न्हय फकत फुंगसावांनी, पूण दर दिसाक
दर वेळार एक क्रिस्ती जिवितांतल्यान आमी हो हुस्को दुसऱ्या सोबेन दाखोवंकूच जाय. आज आमच्याच कुटुंबांक दुसरे कुटुंब जियेतात वा आमचे शेजार दुसरे कुटुंब आसतात. आसा दायत आमच्या काळजांनी पेल्याचो हुस्को. आज म्हाका दिसता फक्त हांव आनीक म्हजो कुटुंब, म्हजे कुटुंबांनी देवाची बेसांव पावले तितलीच पुरो, म्हजे बशेर जेवण पावल्यार तितलेंच पुरो. आर वी कंपॅशनेट? This compassion flows from our hearts. आज आमच्या भुरग्यांक, या तरणाट्यांक, ही वाडटले फुडले पिळगेक मोगाल इश्टंदो, आमी कितें शिंगयता? आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या आवय बापायनी, आमच्या खालजांनी ही ल्हान ल्हान बियां वोंपलीं पेल्याच्या मोगाचीं, पेल्याच्या हुस्क्यान रावपाचीं आनी सेवेत साकरेचीं. ही जावन आसलीं बियां जी आमी मोरयेच्या जिवितांत अणभवता. आमकां कितल्यो सोयलुत्यो मेवता, हाव मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां सोयीक मेवता दर दिसाक आमच्या कामांत, आमच्या शाळेंत, आमच्या युनिवर्सिटींत वा आमच्या दुसऱ्या वस्तूंनी पेल्याचो हुस्को आमच्या काळजांनी सांबाळूंक. सायबी माय गुप्ती कोणेंच विचारिनासतना, कोणेंच सांगूनासतना, she had that compassion to understand the pain, the sadness, the anxiety of others. आनी जेन्ना तिका गमून येता हे व्हडा लग्नाच्या घराब्यांत सोरो सोंपतलो, हो कुटुंब लोजयेन पडटलो, तेन्ना ती आपल्या पुता सोरशीं वेता. आनी कितें ती म्हणटा? ती म्हणटा, पुता, हो कुटुंब लोजयेन पडचो आसा, सोरो सोमचो जाला. आनी उपरांत ती चाकरांक म्हणटा, तो सांगीत तितलें तुमी करात. दोन वस्तू मोगाल इश्टंडो आमकां हांगासर दिसून येता. मॅरी intercedes our cause, a hopeless situation. जेन्ना आमचे लागीं कांयच जायना, आमी अडचणेन आसाव, त्रासान पडटाव, दुखान पडटाव, there is a mother who intercedes our cause, a hopeless situations. सोरो त्या लग्नाच्या ओस्त्र्यान जायोच आसलो. आजकाल सोरो नाय जाल्यार आमची फुंगसावां सोंपना. आनी तोय कुटुंब लोजयेन पडपाचो. आनी हाकाच लागून ती धावी धावी आपल्या पुता सोरशीं वेता आनी म्हणटा, पुता, हे कुटुंबाक अडचण्यान पडून दिनाका, लोजयेन पडून दिनाका, तांकां पाव. मॅरी इज अ इंटरसेसर. दुबावरीत एक कोश्टी जिवितान आमी जियेता आसतना दर एका कुटुंबाक मोगाल इश्टांदो जायत्यो अडचणी आसतल्यो. दुयेंस, स्ट्रेस, भुरग्यांचे इश्यूज, घोव बायलांचे इश्यूज, आमचें हें काळोखी जिवीत वाडत वेता. आनी असल्या कोश्टान, असल्या दुखांत, असल्या त्रासान मोगाल इश्टांदो आमी कोणा सोरशीं वेता? आसा जायत आमकां आमच्या काळजांनी एक ऊब, ओय आसा आमची सुर्गींची आवय, ती म्हाका पावतली, आसा म्हाका भरवसो. हे म्हज्या उद्रुश्टाक, हे म्हज्या कोश्टांक, इन दीस होपलेस सिट्युएशन, मॅरी वील शुअरली इंटरसीड माय कॉज. ती आमकां सांगची ना, ती आमकां लोजयेन पडूंक दिवची ना. जितले आमी खाला पडटाव तितलीच ती आमकां उबारतली आनी आपल्या पुता सोरशीं व्हरतली. Mary shows us the path to go to Jesus Christ. जेजू आमकां जबाब दिता, पूण सायबीन माय आमकां व्हरता, कित्याक ती एक आवय. Every mother knows what the children needs. No one had told Mother Mary they are running low on the liquor, on the wine. But she understood from her heart.
मोगाल इश्टंदो, आमकांय जेन्ना असले प्रश्न येता, दूख येता, दुयेंस येता, कोश्ट येता, देवान दिल्ली सायबी माय आमचे पासत विनंती करता. ती आमकां एक भरवसो जावन आसा. जरी तर आमच्यो संवसारी आवयो आमकां वेंगोयता, आमकां खेडोयता, आमचें दुखां पुसता, जाल्यार आमची सर्गीची आवय आमकां कितें करचें ना. आनी तिसरे सुवातेर मोगाल इश्टांदो, जेन्ना आमी खरी सुवातेर वेता, जी आमकां मारिया आमकां ही वाट दाखयता, वो आमकां बोट दाखयता, वो आमच्या हाताक धरून जेजू सरशी व्हरता, थंयसर गेले म्हणटच आमची मागणी पूर्ण जायनासतना केन्नाच रावना. जेजू म्हणटा ती दोणां उदकान बरात. आनी जेजू ही पयलीच मिलाक थंयसर करता. जें उदक आसलें सोरो जावन हे कुटुंबाची लॉज पयसायता, तांचें फुंगसांव सोबयता, देवाचें विस्मीत हे काना गांवांत पयलेंच आमकां दिसून येता. मोगाल इश्टांदो, आमच्याय जिवितांत दर एकाच्या कुटुंबान देवान दोणां दिल्लीं आसा. कसलीं दोणां? आनी आमच्या दोणांनी कितें आसा, आमच्या जिवितांत कितें आसा? आमची दोणां कित्यांनी बुडलेलीं आसा? जरी तर देवाचें विस्मीत आमकां दिसून येवचीं आसलीं जाल्यार हे दोनान देवाची कृपा येवंक जाय. जे दोनांनी उदक आसलें, जेजून मागणें केलें आनी बापाची मोहिमा दाखोवन दिली, उदकाचो सोरो जालो, देवाची कृपा थंयसर आयली. हें पयलें विस्मीत आमकां दिसून येता, द अबंडंट ब्लेसिंग ऑफ गॉड. आज मोगाल इश्टांदो, देवान दिल्ली आमच्या जिविताची, आमच्या कुटुंबान दिसून येता. ही दोणां जावन आसा आमचीं भुरगीं, आमचीं बाळां, आमची आवय बापूय. पूण हे दोनांत, इन दीस कंटेनर्स, इन दीस जार्स, what are we carrying? What are we carrying? Why can't we receive God's grace? देवाची कृपा आमच्या जिवितांत, आमच्या दोनांत, आमच्या जारांत कित्याक येना? Because our jars, आमची दोनां दुसऱ्या वस्तूंनी बुडलेलीं आसा. आमची दोनां बुडलेलीं आसा कुर्नाटकायेन, in jealousy, in hatred, दुडवाची आशा, the greed, the selfishness, आपस्वार्थीपण. आनी हाका लागून जेन्ना असल्या रेबान आनी चिखलान आमची दोणां बोत्ता, तेन्ना देवाचे कृपेक जागो ना. आज मोगाल इश्टांदो, देवान दिल्ली आवयक आमी उलो मारुया. उदीक जाल्यार आमच्या कुटुंबाचेर आमी नियाल करुया. सायबी माय जावन आसा एक फोलेर आमकां, जी उंच रावन आपल्या पुताची वाट आमकां दाखोवच्या. सगली आमची मागणी, सगलें आमचें दूख, सगलें आमचें रोडणें, आमचे प्रश्न जे आमी अणभवता, हीच माय आमची ओळखून घेता. She has the eyes that can see the pain of others. मोगाल इश्टांदो, मेर्सेस सायबीन हीच ती दुसऱ्याच्या पेल्याच्या मोग्यान आनी उस्क्यान बोललेली सायबीन ती. ती आपस्वार्थी नासली. She thought about others. Even before someone asked her help, she was ready to extend her help towards others. देवान आमकां इतली सुरोपान बोललेली सर्गीची आवय दिल्ली आसा. दर एके आवयन, दर एका बापायन, दर एका कुटुंबान हे आज मेर्सेस सायबिणीच्या जिविताचेर नियाल करुया. आमच्या आवयो हे सायबिणीच्या आवय सारकें आमचें जिवीत जावन मागून घेवया. आनी शेवटाक मोगाल इश्टांदो,
जेन्ना आमी परदेसान जियेता जायते फावटी देवान दिल्ली साबार बेसांवां आनी मेजता जेन्ना आमकां गरजो आसा आमी सायबीन उलो मारता आनी भावार्थान मागलेल्या मनशांक ही सायबीन मागीर सदांच फावो करता पूण जेन्ना आज देवान आमकां इतलीं बेसांवांनी भरलेलीं आसा आमची काळजां ओडूंक जाय दुसऱ्यां सोबें दुसऱ्यांच्या दुखाची हे आमच्या काळजांनी मारूंक जाय दुसऱ्यांचे रोडणे आमच्या हातान आमी पुसूंक जाय देवान वेचलेली सर्गीची आवय ती पूण तरी आसतना हे आवयचें व्हडवीकपण खाला धरून सेवे चाकरेन पेल्याच्या मोगान आनी उस्क्यान ती भरली असली देणी मोगाल इश्टांदो आज आमी मागून घेवया उदीक जाल्यार आमच्या ह्या भुरग्यांक ह्या तरणाट्यांक that they may be compassionate towards others, that they may be charitable towards others, that they may extend their service, love and compassion towards others. असले गुण आमी मागून घेवया कितलें हांवें पळयलां we are living in a generation of not understanding, not being compassionate. हांव आनी म्हजो कुटुंब म्हाका दुसऱ्यांचें पडूंक ना तो रोडटा ताका रोडून दी दर गांवांत दर शेजाऱ्याक कितलीं दुयेंत मनशां आसा कितल्यो गरजो आसा कितल्या मनशांक काम ना म्हाका काम आसा हुस्को आसा जाय दुसऱ्या सोबें एक फोन करून खबर घेवंक म्हजे लागीं हुस्को आसा वो हांव खास फीस न्हेसलो म्हणटच म्हजे कुटुंबाक सगळीं देणें फावो जालो म्हणटच हांव खुशाल लेट अस बी कंपॅशनेट आनी असले गुण सबिमायेचे जिविताचे गुण आमच्या भुरग्यांचे काळजांनी वोंपात आतां ह्यो बऱ्यो बियो वोंपात की फाल्यां ही जेन्ना भुरगीं वाडटलीं ती सायबीमायेच्या आसऱ्या काळा जियेतलीं ही सर्गींचीं बेसांवां आज मोगाल इश्टांदो दर कुटुंबाचेर आमी मागता मेर्सी सायबीनेक आमी उलो मारता तुमकां सगल्यांक मेर्सीच्या भाव भयण्यांक जी आमच्या स्विडनांत जियेता वो युकेच्या दुसऱ्या गांवांनी जियेता ए सायबीनेची बेसांव तुमकां फावो जावं तुमकां तुमच्या कुटुंबाक बरी भलायकी आसूं तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या तरणाट्यांक हेच मायन वेंगूं आनी आपल्या आसऱ्या खाला दवरूं तेच मायन आमच्या भुरग्यांक जेजू सोरवें सदांच पावूंक आनी ते जेजून आमचें कुटुंब आशिर्वादान भरूं आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया सोत मानता देवा सोरपुद्दर बापा सर्गारान पृथ्वीचेर रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताची एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्मे वरवीं गरबी सांबाळलो अंकवाय मैतान जल्मलो पोंच पिलातांनी कोस सोंसले ताका कुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका पिलो तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोरपुद्दर बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें बक्षणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन Tinggalkan kaumnya, tinggalkan dekatnya, yakni bawa jatuh, kita didotai, mosot moaniku,
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदर बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पयसुबेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवन देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरिथायन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपल्या घेतिल्ल्या मनशां सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भितवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाचे देवा, सर्व केलें सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवर मरेक आज आमी नोमान करता. एका ताल्यान तिका आमी वाकाणटा. तुका वंद दिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवरपणाची वडविकी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वकाणटा. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून अनुंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपली कुशेन कोश्ट मरूंक सोसूंक वेशें आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो हाणीक म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली हाणीक म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान सस्नीक करोराची हें रगत पातकांचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवाताचो गोठ परगोठुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुमणची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुर्रग शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे वीस चालोली तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो भाग्योन बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव-भयणींची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोरीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती भाग्योन धर्मृता आनी सर्व कली तुका मनवल्या त्या सगल्या भक्त बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपरांत सर पदवीदार बापा सर वर्दून आनी वैभव तुका ससनाचे ससनांक Amen. आमच्या सनमुंदराची अन्न मनान धरून जेजून दिल्लें प्रार्थन म्हणटाना आमी आमच्या मिरसेच्या भाव भयणी पासत मागून घेवया. देवाची कृपा देवाचो मोग देवाचो उस्को तुमच्या काळजांनी आसूंक तुमचेर बेसांव फावो जातना दर एका क्रिस्तांवाचेर उसलीं बेसांव फावो जावंक हेंच मागणें बडा विस्वासान बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तन्ने पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सनमुंदरा जेजू क्रिस्ताचे हेनाक आमी बरवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्तात तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांडटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचे भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती शेलीचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्पिरिच्युअल कम्युनियन मागणें. मोगाला जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच बो पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून उत्मिकतायेंतल्यान तर या म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सोरशिल्लो वेगळो सुरूंग निर्मी नाका. आमेन. दिवसाता मनशाचें काम लिपलोलो उण्या रुपान
festang Sangatin doniaचा क्रम एकाच जेवणाक बसोयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो मायमो मितमेर नाशिल्लो ताचो मायमो मितमेर नाशिल्लो ताचो मायमो मितमेर नाशिल्लो ताचो मोग मितमेर नाशिल्लो प्रार्थूया. सर्गींचे मोगाल बापा बागयुंत आंकवार मरेक आमी आज मान दिता. तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोषपुरीत काळजान आमी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मरेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ले सणवंदराची भक्तीपोनाची चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हें मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद दिवच्या आदीं तुमकां सगल्यांक उदीक जाल्यार आमच्या मिर्चीच्या भाव भयण्यांक जीं स्विडनान आसां वो युकेंत आसां परदेसान आसां वो जीं गोंया आसां फेस्ताची उणीत परब. हॅपी फिस्ट टू ऑल ऑफ यू. ह्या लॉकडावनान भायर सरूंक जायना चड वो फेस्तां परबो करूंक जायना म्हणटच तुमी घरा रांदात आनी जाय तें तुमीच जेयात. तुमी रांदात आनी तुमीच जेयात आनीक तुमच्या कुटुंबाक आमच्या मागणांनी आमी दवरता. सायबीमांची बेसांवां मेस्त्री सायबींची बेसांवां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं आनी तेच मायंड तुमकां राखूं आनीक सांबाळूं. पब्लीक मिसां आसची ना म्हणटच आमी हांगासर आमचें लायव्ह टॅलिकास्ट दवरतले. आयताराची 10 वाजता इंग्लीश मीस, कोंकणी 11:30 दर आयताराक, बुधवाराक वेनसडे 6 PM कोंकणी मीस, फ्रायडे 5:30 एडोरेशन, 6 PM इंग्लीश मीस. सो हो कार्यक्रम आमचो सदांचोच चालू आसतलो. आनीक पावटी तुमकां सगल्यांक दिनवासता उदीक जाल्यार तुमची कमिटी जी आसा जे वावुरता तांकांय आमची सबाशकी आनी देवाची बेसांवां तांचेर. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. सर पवित्रार देव बाप आनी पूत आनी पुतात्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळ्यां लागीं गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेळटलो देव बरें करूं स्टे सेफ